आयची सालसेताची कोविड आणि कर्फ्यूची अपडेट अशी आसा। काल हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जंय कोविड पेशंट ट्रिटमेंट घेतात थंय आयलो आणि डॉक्टरांची भेट घेतली। उपरांत मिडिया लागीं उलयतना ताणें सांगलें की साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जी मेडिकल फॅसिलिटी आसा ती आपूण आनीकूय अपग्रेड करतलो म्हूण। उपरांत ताणें साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो नोडल ऑफिसर डॉक्टर राजेश पाटील आनी हेर जो मेडिकल स्टाफ आसा ताचो भोवमान केलो, तांकां फेलिसिटेट केले कित्याक कोविडाच्या टायमार तांणी सगळ्यांनी बरो वावर केलो म्हूण। तशेंच आतां साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आयुष सेंटर ओपन केला फॉर पोस्ट कोविड पेशंट जे कोविडांतल्यान बरे जाल्यात, रिकवर जाल्यात, तांणी हे आयुष सेंटरान येवन कसलोच मेडिकल हेल्प जाय जाल्यार थंय दोतोरांक येवन मेळूंक जाता आनी थंय तांकां सगळे मेडिसीन फ्री मेळटले। काँग्रेस पार्टीचो गोवा इन्चार्ज श्री दिनेश गुंडूराव कांय दीस जाले गोंयचे भेटेक आसा। ताणें आयज गोवा गव्हर्मेंटाक क्रिटिसायज केलो साउथ गोवान तांणी NSA हो नॅशनल सिक्युरिटी एक्ट एप्लाय केला म्हूण। श्री दिनेश गुंडूराव हाणें गव्हर्मेंटा लागीं मागलां NSA लावन गोंयकारांचो आवाज बंद करूंक ट्राय करूं नाका म्हूण। दिनेश गुंडूरावान आयज मारगांव तशें नुवें लोकांक रेशनाची बॅगां वांटलीं। कुंकोलीचो आमदार श्री क्लेफासो डायस हाणें तियात्रिस्ट आनी पॉलिटिकल सिंगर एलिसन दे कुर्तोरी हाचेर 5 करोडाची डिफेमेशन केस कोर्टान घातल्या। MLA क्लेफास म्हणटा की एलिसन दे कुर्तोरीन हाचेर आपणाचेर एक वायट कांतार गायला आनी तें कांतार ताणें यूट्यूबाचेर अपलोड केला म्हूण। कांय दीस फाटीं हे तियात्रिस्ट एलिसन दे कुर्तोरीन कोर्टान एंटीसिपेटरी बेल एप्लाय केल्ली आनी ताका कोर्टान एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट केल्ली। कर्फ्यू हो लॉकडावन गोंयांत 28 जून पासून वाडयला आनी साश्टीन आमी देखता आस्ती आस्ती परत जाग्यार येता। मार्केटां आतां कायद्या प्रमाणे ओपन जाल्यात। मुंगळावेर बारिसायेर जुनाची सावन SGPDA होलसेल फिश मार्केटूय ओपन जातलें विथ प्रॉपर डिस्टन्सिंग आनी थोड्या गाडयांकूच मार्केटान भितर एलाव करतले। ह्या दिसांनी आमी पळयलां भायलें नुस्तें येना आनी गोंयांत नुस्त्याची रेट म्हारग आसा। ही जाली सालसेताची आयची अपडेट।